बिठ्ठणा विठोबाचे व्हडा दबाजान आगमन जाले। प्रदीप लोटलीकाराच्या घराब्यान गेल्या 90 वर्सां सावन विठ्ठल पुजतात। दर वर्सा मातयेची सुंदर मूर्ती हाडून 7 दीस पुजतात। भजन कीर्तन आरत करतात। उपरांत विठ्ठल मूर्तीचे विसर्जन करतात। पळयात काय भक्तिमय खीण। 1000 रुपये तिसरी फाट पावतो सा भरती आता लागी म्हाका दिसता 90 वर्सां तरी जातली कित्याक 50वें वर्स आमी खूब वर्सां आदी 40 वर्सां आदी आमी केल्ले। ही विठ्ठलाची मूर्ती तुम्ही कसून हाडटात? ही हांगा बिठूणच्यानूच हाडटा आमी। बिठूणचे कलाकार आसा तांकांच आमी वाव दिता। कितले दीस कार्यक्रम आसता? 7 दीस। 7 दीस। एकादशीक पुजता, तुळशीच्या लग्न एकट्या पयले दिसा सांजचें भजन दवरता, दुसरे दिसा तुळशीचें लग्न आसता न्ही म्हणटकूच कोण आसना पयलीं आसतना आमी आरत घेवन दाखयता। तिसरे दिसा पयलीं सावन कांय प्रोग्राम दवरिना कित्याक लोक दिंडेक पयलीं मडगांव वताले पूण तांकां थंय वचूंक मेळचें म्हणून। 4थे 5वे 6वे दिसा कीर्तन, 7वे दिसा मागीर पावणी आनी मागीर विसर्जन करता। कीर्तनकार कोण कोण हांगा येवन गेल्यात? आतां आमच्या भुरगेपणान काणे म्हणून येवन गेल्या, भिडे म्हणून कोण तरी आसले, आतां म्हाका तितली नांवां उगडास ना। ढोले बुवा तर येतालेच, मागीर बर्वे म्हणून येताले, फडके आशिल्ले, गोंयकारूय आमी पयलीं प्राधान्य दिताले। आनी कितें जातालें जे नवरात्रांक जे भायले कोण कीर्तनकार येताले फोंड्याक बी, थंय वचून तांकां मेळप आनी कोणाक एकट्याक सांगप मागीर। गाग बुवा बी हांगा येयले? हय जायते वेळ आयला, गाग बुवा बी जायते वेळ आयला हांगा। तो आनी हांव कितें करता, एक चौग जाण पुरकुरा धरून म्हणून आसता प्रत्येक वर्सा, म्हणजे महाजन कशें, तांणी हें सगळें पळोवप आनी तो तातूंत एक महाजन वचून मागीर तो सोदून हाडटालो कीर्तनकाराक आनी ताका सांगप। गोवा 365 खातीर गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकार।